नो विन्नन्ने दूकी वच्चिताल कोणके जायवे हॅलो हे कसं ना बा इतलं अडगरकड कोणी नांचवा मये मामा खंचे नमने दूकी असल्यावर वच्चे त्यालस मी गेलगी जाऊ का वे खंचे नमने त्यालस मराय तो गेलगी तुक पळवूनच मग माती दुखतास मग पुरा दुखे कसं मामा मी गेलगी त्याल तुम कसं नसं सांगा पोटा दुख्यास की माते दुख्यास की डोळ्या दुख्यास की कन्ना दुख्यास की कसं नसं प्रत्येक त्यालस मी गेलगी ಮತ್ತೆ ಕೇಸಿ ವಚ್ಚಿದ ತ್ಯಾಲಸ್ಕಿ ಹಾಂ 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 होय मम्मा असं तेव्हा असं दाखवत तुमका मम्मा अंतू मस्त व्हेरायटी असं तुमका खंयचे नमुन्याची जाय कसं ना तंतोरे व्हेरायटी असं मारा कसं ना तसं म्हणा रे व्हेरायटी म्हणल्यार काय ना मम्मा आता तुमका महिन्याक एक केस येवका जाल्यार रे तुम्ही ह्या त्याला बाटली घेवका जाता तुमका 15 दिवसाक एक केस येवका जाल्यार रे हे बाटली घेवका तुम्ही तशींची हे दोन्ही बाटली मिक्स केल्यार पळया तुमकां आनीक वग्गी येता केस एक वारा भितर येता एक वारांतू तुमकां 4 केस येता ओ म्हाका नेक्स्ट वार म्हाका एक फंक्शनाक वच्चें आशिल्लें मो तेदोळ भितर म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ केस जाय आशिल्ले हो मम्मा जाल्यार तुमकां त्या फंक्शनाक अंदाजे कितले केस जावका जाता कसन तें तरकारी घेता सो हांव कितले जाय म्हूण सांगचें काय तशी मिगेल हें एक बोर्ड मत्यास ना त्याची कवर जावची तितले केस आयल्यार पुरो मम्मा तुमकां हांव तावडे सांगलें ना हें 2 बाटली ओट्टू मिक्स केल्यार तुमकां 4 केस येता त्या लेक्का प्रकार तुमी 25 बाटली पुणी घेवका तुमकां 100 केस जावका म्हूण जाल्यार जाय तुवें मम्मा हो कसन मराया केदन आयलाल तू ए पातोळी तू कशी गो हागेल गुर्तू काय ना तुम्ही उलयता आशिल ना मा तसन हांव येवन उलयलें आनी तुमकां गोत्तस ना मा म्हाका उलयचें सुरू केलें गुर्त जावका म्हूण ना म्हणून त्या सकट असो पातोळी तूं एक विशय सांग म्हाका नेक्स्ट विकाचे प्रोग्राम आसना गो आमगेल्या ताका म्हाका एक अंदाज कितले केस जावका पडटा कोणी पुणी केस कितले म्हूण लॅक कोण बसतावा तुमकां सद्या परिस्थितीन तू एक येवचें व्हड पळया हां जाल्यार म्हाका 25 बाटली रेडी कर रे हां हां जाय तो मामा माय तुमकां कसं जाय सपूर दवची तेल दवं जावका की कसं ना तू हांव थोरस म्हूण सांगची वय तशी बेजार कोर घेवनाकाची माये तुमगेलें म्हणचें आशिल्लें हांव फुडें गो तसो तुमकां आतां आमगेले कंपनीचें तेल हांव यूज केलें मागीर अशी जाला ए पातोळी लायक आसच्या पुरगो घे तूं हां दाखय रे कसं तेल आसता तुगेलें पुरा पळया तें सपूर दवच्याक तेल न्हय माये मात्रे हांगा पळया हें 2 मात्रे आसा पळय एक केसरी कलर हाजें नांव गुळगुळ मात्रे म्हणून आनी एक हें हळदी कलर हाजें नांव जुळजुळ मात्रे म्हणून हें गुळगुळ मात्रे कसन गोसो माये हें तुमी एक फंत खेळ्ळार न्हय तुमकां न्ही विंगड कस्सानी खावका म्हणून दिसना पोट पुरो गुळगुळ 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 जाता इतल्यांची आनी हें हळदू बण्णाचे मात्रे आसना माये जुळजुळ मात्रे म्हणून तें तुमी खेळ्ळा रे तुमी खेळ्ळें पुरो वंकून वता तशी तुमकां कस्सानी पोट्टांत व्हरना आनीक एक वरायटी आसा माये रब्बा दाखयता तुमकां हाजें नांव कसन गोतोसो माये गुळजुळ मात्रे म्हणून हाजी स्पेशालिटी कसन गोतोसो तुमकां हें एक मात्रे खेळ्ळार न्हय पोट फुल्ल फुगूंक घेवन वता ताजे मागीर तुमकां आनी कसन हें खावका म्हणून दिसना अशी तुमी हें कोर्स 1 म्हयनो कंप्लीट केला रे तुमी 1 म्हयन्या भितर फुल्ल सपोर जावन वतात माये असं गो 1 म्हयने घोसकार न्हय घे ताजे मागीर तूं कितले जावका तितले खावेत न्हय तुमचें सांगता आशिल्लें न्हय मस्त दिवस लागून म्हाका सपोर जावका म्हणून दिसता असं म्हणून हेंचे ताका एक अवकाश म्हणल्याक हां जायत रे दी हें एक पाटी तूं सपूर जाल्यार सय म्हाका हां जायत माये जाल्यार हांव बिल करचें मम्मालें केस येवचें एक 25 बाटली आनी तुमगेलें गुळजुळ मात्रे एक 2 बाटली बरयता देता 2 बाटली हांव कसं सांगतास म्हळ्यार तुमकां 30 दिवसान धांवचें 15 दिवसान जाता तशें देखून तुमी 15 दिवसान तो फुल्ल सपोर जावन वतात माये वाव हांव सपूर जाल्यार कितलें चंद सपूर न्हय हांव फुडें सपूर आशिल्ली एक चड जालें मागीर हांव अशी जाला चिके थोडो जालें हें कसन मरे फुल्ल बॅग आमकां दिला मिगेल बॅगांत आशिल्लींच एक 25 तेल्ला बाटली मामा आनी हें गुळजुळ मात्रे घेया मिगेलें आईची दिसाचे बोणी एक लायक जालें पुरो एक पंताक विकून गेलें जालें आनी हांव वता ताजे वट्टू तुमकां हें 2 बाटली हांव फ्री दितास माये ओग्गी सपोर जावं म्हणून घेया
मगेल बिल एक सेटलमेंट केलं रे हांव आनी भायर सरता. हां जायत मरे सांग कितलें जालें बिल. चड कांय जाय न्ही मामा, एक 60,000 जाल्या तितल्यांची. हें कशें ने 60,000 अयो अयो इतले दुड्ड दिव न्हू सपूर देवच्या कसान म्हाका पिशी वे. हांव अशी चंद अशी आसता गे म्हाका नाका हें पुरा. वय गो पातोळी हें इतलें दुड्ड दिवन हांव मात्ते केस हाडून घेवचे पशी मगेल मात्ते बोर्ड चेंज लायक. मामा आमगेल कंपनींत अन्नेक प्रोविजन आसा, तुमी खूब अंतक दुड्ड दिवका म्हूण ना, मंथली EMI जावन दिवं येता. तें ऑप्शन तुमकां इश्ट की. वा EMI वे ती कोण माई खंय आसती. ती माय न्ही मरे ती तुमगेल मर्याद काणका. EMI म्हळ्यार म्हयन्याक भरचें. पळ मरे आमकां हें पुरो जायना, तूं फस्ट हें पुरो पोटली घेवन वच. मामा तशें म्हणू नाका ती, हांव तुमकां आनीक ऑप्शन दिता. अन्नेक वे कसन तें. कांय ना मामा, तुमी हाका कसलें कोरका म्हूण ना. आतां तुमगे लागीं हांगा बॅग आस मात्री आस पुरो आस न्हय तें घेवचें आनी घराक वचचें. आतां हांव केलें पळय तशींची तांतो मेळची दुड्ड तुमी म्हाका दिल्यार सय जालें. हें कसन ताजे अर्थ. कांय ना मामा, सिंपल. तुमी सेल्समॅन. पळयलें न्हय तुमी, म्हाका आतां तुमगेल बॉसाक हें सेल्साचें फीडबॅक दिवचें कशें. तशें जावन न्हू तुमकां मगेल हें सेल्स कशें जाल्लें म्हणजे फीडबॅक हें यूट्यूब चॅनलाचे कमेंट सेक्शनान दियात.